पास्कांचो दुसरो आयतार दैवीक काकुळतेचें फेस्त जेराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुते सांगता दैवीक काकुळतेचें दबाजीक परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती शांती विशान नियाळूंक उलो दिता. जेजू पुनर्जीवन जावन आपल्या आपोस्तलांक दिश्टी पडल्या वेळार शांती म्हणलो पयलो शब्द वापरता. आपलो संबंद आपोस्तला थंय व्यक्त करता. आज आमी दैवीक काकुळतेचें फेस्त आचरण करता. दैवीक काकुळत देवाच्या अपरमीत मोगाची खुणा. आपल्या अपरमीत मोगान देवान मनशाक रचलो. त्याच अपरमीत मोगान देवान आपल्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाचे चडवणे पासून ह्या संवसारी धाडलो आनी आमचे पासून कुर्सार बलिदान जावन अर्पिल्ल्या ताच्या कुशव्यांतल्यान वाडली काकुळतीची जर जेजून भाग्यवंत फावोस्तिनाक दिलेल्या सबार उगडापणांनी दैवीक काकुळतीक समर्पिल्ली परब पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा संभ्रमूंक उलो दिल्लो. भाग्यवंत बाब जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका सांतीन म्हूण पासरल्या दिसा 2000व्या वर्साच्या एप्रील 30 सगळ्या संवसारार संभ्रमूंक आदेश दिलो आनी पास्काचो दुसरो आयतार दैवीक काकुळतीचो आयतार संभ्रमूंक थारायलें. तर जेजून जोडून दिल्ली शांती आपणावन शांतीची मनशां जावया आनीक दैवीक काकुळतीच्या ससायेकाल आमचे संवसारी जिवीत खोरपेन जियोंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. ह्या वाचपांत आमी पवित्र सभेचो ऋतुकाल पळयता. क्रिस्तांव समुदाय पास्कांचो संतोश अनुभव करता. एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन अक्रिस्तांवांक साक्ष जातात. जेजूचें जिवनपण तांकां तांच्या सर कश्ट आनवारांचेर जैतवन संतोश भरीत करता. तर दैवीक कृपेन भरलें जिविताचें विवरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान जुआंव मनशां आनी देवा मदल्या संबंदाचें विवरण दिवन सांगता. हो संबंद पास्का शांतींत व्यक्त केला आनी जेजूच्या जिवनपणांत ताची बुन्याद आसा आनी जिवनपणांत बरो वसो आसल्यांक देवाची भुरगीं करता म्हणलें तो स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. जेजू मरण पावल्या उपरांत सगळे भियान एका कुडांत आसले. जिवितांत बरवोचोच ना म्हणल्यार बरी ते कावजें नासले. पूण ह्या तांच्या असहाय्यक परिस्थितींत कसो पुनर्जीवन जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी शांती बासयता म्हणली ही सुवार्ता परगडता. तर ती आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांक तुज्या दैवीक काकुळतीन आराम धर. पुनर्जिवंत क्रिस्तान दिल्ली शांती घेवन आधुनीक संवसारांत शांतीचें दूत जावन तांकां रुपांतर कर आनी भावार्थांच्या कुटुंबांनी शांती स्थापन करूंक ताणें मेलफंग जायशें तांकां तुज्या ससायेन आनी आदारान भर म्हूण मागता. दुसऱ्या देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकारभाऱ्यांक तुज्या दैवीक कृपेन भर. चुनाव जावच्या ह्या दिसांनी देशा मोग आनी परजे हुस्को तांच्या योजनाचो शेवट जावं दी. ग्रेस दुबळो शिकपी अशिकपी भावार्थी अनभावार्थी म्हणलो लोकां मदें अंतर करिनासतना संविधानाक अनुसार जावन आपली जबाबदारी पाळूंक सांगाताच लोकांनी शाणेपणान योग्य अभ्यर्थींक चुनायत करूंक सर्वांक तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरे पेडेस्तां पासून दयाळ बापा, आमच्या गांवांत वाड्यांत घरांत अशा पिडेस्तांच्यांनी निर्गतिकांची भिरमत पाव. तांच्या एकसूरपणांत आनी निरासपणांत तुजो सांगात लाभय. संवसारी जिवीत पुनर्जिवंत जेजूच्या बरवशान जियोंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी वजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी वजणांनी आपलें जिवीत क्रिस्ती मौल्यांचेर आदारीत जावन बांदून हाडूंक आनी ह्या रजेच्या दिसांनी तांची रजा फळाबरी जावन सारूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, ह्या वेरी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी जीवन जेजूची शांती आमचे थंय आनी हेरां थंय आसा करूंक वावरूंक सांगातच दैवीक काकुळतेचें देवस्थान आमच्या कुटुंबांनी आसा करूंक पेचाडूंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.